बरेचशी वर्सां जाल्ली आशिल्ली ही एक डिमांड आशिल्लो की आमची सातेरी टेम्पल तो मेन जो मुख्य जो रस्तो जो आसा ताजी एक पायवाट करची आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान बरोचसो प्रयत्न जाल्लो आशिल्लो. ऑलरेडी पयलीं एक टेंडर जाल्लें नाशिल्लें, कॉन्ट्रॅक्टरान कामूय घेतिल्लें नाशिल्लें, पण कॉन्ट्रॅक्टराक काम न केल्ल्या कारण दुसरे फावटी आमकां टेंडर करचें पडलें आणि आज तो दीस उजवाडलेलो आसा. काही गोष्टी कामां जावपा खातीर थोडेशे व्यत्यय आलो म्हणटर थोडेशे मागीर रिंगाळत उरतात. पण तरी आसतना एक उद्देश, एक ध्येय धोरण घेऊन ह्या प्रिय मतदारसंघान आमी कामां करतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजची टीम जी पंचायत टीम जी आसात सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करतात ती खूप मोठी खोशेची आणि खास अशी गजाल आसा ह्या खास करून वेरे वा गुरमे वाठारांत. आणि अशा समयाचेर आज उद्देश एक आसा की जे जे आमचे पांयवाटो आसात किंवा जे जे आमचे बारीक रस्ते आसात ताजे डागडुजी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि एकंदरीत आमी येता आसतना पळयलें जाल्यार हो खुबूच एप्रोच रोड जो आसा तो खूब नॅरो आसा. तरी आसून हेका सुद्दां आमी हो जो रस्तो जो आमी आतां मुख्य रस्त्या वयल्यान ह्या सातेरी देवळा कडेन आयिल्ले आसात ताका सुद्दां अल्टरनेटीव सोदून काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे ते सायडीच्यान ते सिंगबाळच्या हावसा घरा कडल्यान असो एक मदल्यान एक साखळो बांदून सुद्दां हो रस्तो आमी परत एक वन वे किंवा दोनूय सायडीच्यान हो फ्री रस्तो करचो असोय आमचो प्रयत्न आसा. फक्त एक NOC म्हणजे ज्या सगळ्या जर लँड ओनरान जर आमकां जर मेहरबान जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करतात. आमचे बरोबर आदले सरपंच आसा सत्यवान बाब शेलकार, बरोचसो आमी प्रयत्न केल्लोय आसा. पण डेफिनेटली आज ना फाल्यां ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमी लक्ष दिवन होय काही गोष्टी करपाचो प्रयत्न आसतलो. कारण देवळां ज्या ज्या जाग्याचेर आसता त्या देवळाचेर वेगळ्या वेगळ्या उत्साहाच्या निमित्तान लोक येतात, भक्त येतात आणि ज्या देवळाचेर जात्रोय आसता तेन्ना मोठ्या संख्येन सप्ताहूय हांगसर ह्या देवळान भितर जातात. एक धार्मीक एक भक्तगण आयिल्ले आसल्या कारणान ताका खूब एक खोलाय आसा आणि उंचायूय आसा. आणि ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान आमचो एक प्रयत्न आसतलो की हो सगळो जो परिसर जो आसा तो सगळोसो बरो तरेचो नितळ आनी निवळ दवरून आमी काही गोष्टी करणे तितलेंच म्हत्वाचें आसा.